थोडे तुमचे ह्या सर्तीतले एक बारीकशे नाटक जाचे नांव जावन आसा देशाचे नाते. हातून आशिल्ले कलाकार दत्तराज सालगांवकर, वैशाली गाडी, हर्षल पवार, खिल्लनीगांव चांदेलकर, रुद्र गांवकार, अक्षय सावळ आणि विदेश मोरेक. बरोवपी आसा चेतन पेडणेकर आणि बसोवपी आसा ज्योतिबा कांदगुत्तेकर. सो परतून बिंदास करता तुमच्या मुखार घेऊन येता देशाचे नाते. नाते नाते टिंग 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 डॉंग टिंग डॉंग. शांती पहिला कोण येला आमगेर तो? अरे अजय केन्ना येयलो बाबा? आत्ता येलो. कसो आसा? बरो. तो बसून घे पयलीं. कितें घेतलो? चाय, कॉफी? काय नाका? हे कितें कर? आतां इतले तेपास तूं आमगेर येयला. हे मरे कितें? ना? एक जाण मिलिटरी ऑफिसर. 24 वरां तुजी देशा खातीर ड्युटी. हे सुमारे काय घेयना? हे सोड रे. हे तर सामकें उस्तेदा मरे. तुजी जानवी. आई चालवी खंय आसा? मोदरच्या नावाका कॉल करता. कॉलूच घेनासले. मागीर म्हटल्यार संक्रांती आसा भितून आसा. जानवी पळय कोण येयला पळय. हां काका. अजय जानवी केन्ना पावलो तूं? खबर. जानवी आयज कितले दिसांनी पळयता गो तुका. बस हांव उलयना तुज्या कडेन. मॅसेज ना काय ना. मिस सुद्दां करना तूं म्हाका. अरे जानवी तुका खबर आसा न्हू हांव एक मिलिटरी ऑफिसर. हांव थंय बॉर्डरीर आसता दीस रात देशाच्या रक्षणा खातीर. म्हाका म्हाज्या खातीर सुद्दां टायम मेळना गो. पूण आयचो दीस खुबदां वेंता आनी बिगडला. जानवी आयज फक्त तूं आनी हांव. खरेंच? हय आयज आमी भोंवपाक या रे जानवी. आई बाबाक सांगून येता. आई बाबा हांव अजया वांगडा भोंवपाक वयता. मातसो लेट जातलो गे. आयकतात मातशें भायर येता. कितें जालें गो? पळयात न्हू. कितें जालें? राधा कृष्ण कशी आमची जानवी अजयची जोडी. हय हय त्यांच्या जोडीक नजर ना लागो. तूं जाणा म्हाका बाबा म्हाज्या चलयेचेर गर्व आसा. तिणी अजय सारको आपलो जिवन साथी दिलो. खरेंच आयज काल आपले आवय पळय अशा आर्मी मिलिटरी ऑफिसरांक आपले चली दिवपाक फाटीं फुडें येतात. ह्याच चिंतेन ते तेंचें लग्न करून दिना तेंचे कडेन. पण हांव गर्वान सांगता म्हाजो अजय आपल्या देशा खातीर लढटा आनी त्या दुश्मन देशाक युद्ध शिकयता. देव तांकां बरो दिव. अगो ती च्या मातशी गरम कर न्हू. कितें तूं जानवी जानवी तुका एक प्लेस याद आसा? ही प्लेस ना याद ना म्हाका. जानवी याद कर न्हू. ना जानवी याद कर गो. अरे पिशा हांव कशें विसरतली ही प्लेस. ह्याच जाग्यार आमची फर्स्ट मीट जाल्ली आनी तूं म्हाका हांगा प्रपोज केल्लो आनी हांव विसरतलें. हय जानवी ह्याच जाग्यार हांव तुका फर्स्ट टायम मेळलो. ह्याच जाग्यार आयज तुका पळोवन न्हू म्हाज्यो सगळ्यो यादी परत जाग्यो जाल्यो. जानवी तेन्ना हांवें तुका प्रपोज केल्लो. आतां तूं म्हाका प्रपोज कर न्ही. चेडवाक प्रपोज कर म्हणटा. जानवी पळय पळय तरी त्या टायमार हांवें तुका प्रपोज केल्लो. आतां तूं म्हाका प्रपोज कर. दोगांचो लव इक्वल जातलो न्हू. हुस्को तूं आतां तूं सांगता म्हणून करता प्रपोज. जानवी अजय जानवी अजय जानवी अजय आय टिनिडिंग 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 टिनिडिंग. हॅलो अजय येतानी. आनी आतां हय उलयता. आयज पालघर स्टेशनाचेर बॉम्ब ब्लास्ट जावपाचो आहा. फक्त 30 मिनटां तुमच्या कडेन. हॅलो हॅलो कोण उलयता? जानवी पुरो म्हाका खबर आसा तूं हांव कितें सांगतलें तें. जानवी प्लीज आयकून
छोड़ो तो पाकिस्तानी। भाई भाई मुझे मेरे घर छोड़, मुझे मेरे मन छोड़ दो। बेटी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तेरा भैया है, मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क सुखरूप पहुंचा दूंगा। चलो बहना। टिक टॉक। आणि तो वचन पळय जाल्या हे चोडू म्हाका थंय मेळ्ळें, खूब भियाल्लेलें तें, म्हाका ताका थंय एकटें सोडूंक बरें दिसूंक ना, देखून हांव ताका हांगा घेवन येयलो. आई बाबा सद्या तरी तें मिसींग आसा, ताजो आवय बापूय कोण म्हाकाय खबर ना, ताजो आवय बापूय कोण एक दीस कळटलेंच, पूण तो पर्यंत ताका हांगा आसूं न्हू. आसूं न्ही, बरें जालें, रावनी ताका आमगेर. बाबा जानवी आसा घरांत? जानवी आसतली आपल्या बेडरूमात. मातशी आपयता ताका. हय जानवी मातशी भारी यो. जानवी हो पळय कोण येयला तो. जानवी हे कोण? सांगता सगळें सांगता. जानवी तुका खबर आसलें न्हू, आयज म्हाका कॉल येयल्लो पळय. एक्चुअली म्हाका कॉल येयल्लो की टेनीन बॉम्ब ब्लास्ट जावपाचो आसा म्हणून. बॉम्ब ब्लास्ट? हय बॉम्ब ब्लास्ट. हांव थंय गेलो आनी थंय वचून पळय जाल्यार हें चोडू म्हाका थंय मेळ्ळें. रेल्वे स्टेशनाचेर आसलें, खूब भियेल्लेलें गो तें. एकटें चोडू भुरग्याक थंय चडूंक म्हाका बरें दिसूंक ना, देखून हांव ताका हांगा घेवन येयलो. जानवी तुका एक सिक्रेट सांगता, प्लीज त्या कोणाक सांगू नाका. जानवी तुका खबर आहा हे चोडू कोण तें? हे चोडू जावन आसा एक पाकिस्तानी चोडू. पूण जानवी प्लीज आई बाबाक कोणाक घेवं नाका गो. म्हाका त्या चोडूक सुखरूप ताच्या घरा सोडूंक जाय. हे ताचें आयडेंटिटी कार्ड सांबाळून घे. ताका घरा सोडपाच्या टायमार ते यूज जातले. आज तू जे कितें करता तें मनीसपणाचो धर्म म्हणून करता. तुज्या ह्या बऱ्या कामाक म्हाजी सदांच साथ आसतली. जानवी म्हाका खरेंच खूब गर्व आसा गो.
अजय कॉल कर आणि आपण चल हेलो अजय देखो आज तुम मेरी मौसी करा आई बाबा यो अजय यो तुझी रात पेताला यो किती आले किती झाले तुवें खुबीत दवरले आमच्याकडे खुबीत हे जे चली तू आमगेर हाडून दवरला ते दुश्मन देशाचे पाकिस्तानी आमचे घर अशुद्ध केले तू बाबा म्हाका काय दाखपाचें ना राती त्या चलयेक तू व्हरोंक सोड नाल्यार तू आनी जान्हवीचें लग्न विसार बाबा तुझा बाबा सारखे उलयता चुप बस प्लीज बाया खातीर तुमी झगडू नाका हांव सोडटा तेका सोडटा हांव तेका हे वर त्याची आयडी कार्ड हो तेका आनी आती सोडून यो हय यो आसा न्हू तुजो भावजी तो आई क्या हुआ तुम्हारे मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटी तुम उसकी टेंशन मत लो मैं हूं ना मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क तुम्हारे घर सुखरूप पहुंचा दूंगा लेकिन भाई मुझे आपकी बहुत याद आती है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी मैना मेरी नन्ही परी तोपर्यंत आपल्या देशात पाय ठेवतो ना Hi.
कशें आसा कित्याक आयज एक देश दुसऱ्या देशाकडे वेगवेगळ्या काळा खातीर झगडटा जात पात धर्म भेद पूण निमणे मेळटा कितें मेळटा तें फक्त रगत मनशाच्या कुडीचें रगत मनीस जें कितें जोडटा तो तें वयर घेवन वचना तें हांगाच उरता पूण तरी पूण आयज वेगवेगळे देश वेगवेगळ्या देशा कडेन वेगवेगळ्या काळा खातीर झगडटा पूण निमणें मेळटा कितें कोणाचो भाव कोणाची भयण कोणाचो बापूय कोणाचें आवाज तेंचें मेल्लें रगत तेंची मेल्ली कूड देवान आमकां सगळ्यांक एकूच रक्त दिला कित्याक कित्याक तर त्याचो एकूच संदेश आसा जगात कितले धर्म असो कितले जात असो कितले पात असो सगळ्यांक पावपी रक्त म्हणजे एकूच आणि ते म्हणजे मनीसपणाचें रक्त